आषाढ महिन्यात येऊचे एकादशी अगदी श्रेष्ठ वर्षांतू 12 महिन्या भितर दोन दोन एकादशी प्रकार येतात. शुक्ल पक्षाची एकादशी आणि कृष्ण पक्षाची एकादशी म्हण. हा आज तुमका कृष्ण पक्षाची एकादशी सांगता. हाचे नाव कामिका एकादशी म्हण. मागशी पांडव लोक काम्यकवनांतू वनवास भक्त असताना श्रीकृष्ण परमात्मा तांक मेळच्या म्हणून होता. ताक पळोवन तांकां भारी खुश जाता. धर्मरायू कृष्णाला हात धरून घेऊन ते पर्णकुटी घेऊन येता. ते पंचभाव तागेले पादपूज करताची. द्रौपद बी पादपूज करता. तागेले आदर सत्कार करताची. धर्मरायू एक प्रश्न विचारचे विचार म्हणता कृष्ण. आषाढ मासाचे कृष्ण पक्षांत येवचे कामिका एकादशी बद्दल म्हाका तू सांग का म्हणून सांगता. तर कृष्ण हसून म्हणता मागशी होच प्रश्न मेगेले परमभक्त नारदान पितामह ब्रह्मा विचारिले. नारद केन्नाची लोकाचे हितचिंतन घेता का. हे एकादश केले निमित्तान लोकां बरे जावो. तांकां तांगेले कश्टांतल्यान पापांतल्यान मुक्ती मेळत तशें जावो. आनी खंयचे जे विशय गोत ना शिकेले पसून ताजे विशय गोतून केल्यार ताका मस्त पुण्य आसा म्हणून नारद ब्रह्मा विचारता. ते ब्रह्मान ताका जे सांगले तेच हांव तुका सांगता. मागशी कुंभदैत्य म्हणलेले चल्लो मृदुमान्य तो तपश्चर्य करून ईश्वरा प्रसन्न करून घेता आणि अमरत्वाचे वर घेता. ते वर घेना पडेना तो तागेले राक्षस सैन्य घेऊन इंद्रलोकाचेर आक्रमण करता आणि तागे शक्तीना तांकां सोलशिता. ते लोक धांवताची त्रिकुट पर्वता आले वताचे. तेन्ना आषाढ म्हयनो आशिल्लो देखून ते लोक वटूची पावसा उदकान तिंबून वताचे. जे बी जिवा आशिल्ले धांवन वता आसतना थंय त्रिकुट पर्वताचेर एक व्हड धातरीचो म्हळ्यार आवाळ्या रूख तांकां दिसता. त्या रुखा लागीं एक व्हड गुपी उरता. थंय वचून हे लोक निपून बसताचे. ते दीस कृष्ण पक्षांतून एकादशी आशिल्ली. तशें तांकां ते एकादशीचे एक पुण्य मेळता. कशें की म्हळ्यार पावसान तिंबील देखून न्हाल्ल्या जाले अख्खा दिवस ते बसील देखून उपासांनी जागरण जालें तांगेले. आनी तांचे बशी कडेन ते श्रीमन्नारायणाले आराधन करता बसताले. देवा आमकांतल्यान कशी तरी पार कर म्हणून. तशें हांव थंय एक अगदी विचित्र घटना एक घडता. ते कसं की म्हळ्यार ते ओट्टू देवत लोकांच्या श्वासान एक थंय शक्ती प्रकट जाता. आनी ती स्त्री रूप घेवन भायर येवन ते गुपे भायर राबिले राक्षसाला संहार करता. ती शक्तीची कामिका एकादशी. हे व्रत केल्या निमित्तान खंयचेय कश्ट असल्यार दूर जाता. हे ऐकून धर्मराय म्हणता हे कशी करता देवा सांग तुवें म्हणता. तेन्ना विष्णू म्हणता हे व्रत विष्णूले खुशी खातीर करचे. पयले दिवस दशे मुहूर्ता. दशमी दिवस एक भुक्त उरचे आणि एकादशी दिवस दोन्ही वेळा कची उपास करतात आणि जेवण आणि करचे ना. सकाळीची न्हाव घेऊन तुळस घेऊन घेऊन विष्णूला आराधन करका. जमल्यार तुळशी हार करून घेऊन विष्णू मूर्ती घालका. अर्चन करका. ध्यान करका. विष्णू सहस्रनाम सांगका. विष्णूला आराधन करका. आणि ते दिवस सबंद दिवस तुप्पा दिवो देवाला जोडोका. रात्री हरिजागरण करून देवा खुश करका. आणि ते श्रीधराले नाव घेता उरका. हेर दिवस द्वादशी तेन बी तशीची नाव करून देवाक तुळशीच्यान अर्चन करून देवाला तीर्थ घेवन तेगेले नावान पारायण करका. वामन पूज करका. अशें केल्या निमित्तान श्रीमन नारायण खुश जावन तांगेले ओट्टू पाप वचून तांकां पुण्य मेळटा आनी हे संवसाराचे बंधनांतल्यान तांगेली मुक्ती जाता.
म्हणून सांगता. तेन्ना युधिष्ठीर म्हणटा आनी कोणी हें केल्लें व्रत म्हणटा. तेन्ना होई माक्षी पुंडरीक म्हणलेक घटसर्प नागपूर म्हणलेक नगरांत तूं तेगेलो राज्यभार करता आशिल्लो. तेगेले सभेन तूं यक्ष किन्नर गंधर्व हे वट्टू लोक तेगेले सेव करता ताका खूश करता आशिल्ले. एक पंत कशें जाता की म्हळ्यार ललित म्हणले गंधर्व तेगेले नृत्यान ते रायाक खूश करता उरता. नृत्य करता करताचे ताका एकदम तेगेले बायले उडूक आसा न्हू तेगेलें मन थोड्या वेळा खातीर थंय सरता बायले दिकाना. ते एक कारकोटक म्हणले दिवडा कळटा तो वचून त्या राया सांगता हो नृत्य करसून तेगेले बायली बद्दल विचार करता आसा म्हण. तेन्ना ते राय एकदम राग येता. तो पुंडरीक घटसर्प कसं करता की म्हळ्यार ते ललित गंधर्वाक शाप दिता. तूं तुगेलें काम सम प्रामाणीकपण करतना तूं राक्षस जावन वच म्हूण सांगता. ते दिल शापान तो राक्षस जाता गंधर्व. तेगे बायलीक ताज्यान भारी दुख्ख जाता. ती घोवाल तो शाप विमोचन जावका म्हणून नाना तीर्थयात्रा करता. तशी यात्रा करता आसतना तिका एक कडेन एक ऋषी मेळटा. ती ते ऋषी शरण वचून आपल्याक घोवा शापांतल्यान ते विमोचन करचे एक मार्ग सांग म्हणून सांगती. तेन्ना ते मुनी तिचेर पाप दिसता आनी तो म्हणटा तूं एक काम कर आतां आषाढ म्हयन्याचे कृष्ण पक्षाची एकादशी आयल्या तूं ती कर म्हूण तिका सांगता. तेन्ना ती हो म्हूण सांगून पयले गे कशें करचें कितें तें विचारें ती ते व्रताचें आचरण करता. एकादशी दिवस उपास करता. तुळशी माळ घेवन विष्णूले मुर्ती घालता आनी तेगेलें अर्चन करता. विष्णू सहस्रनाम सांगता. विष्णूला आराधन करता आनी रात्री जागरण करता. आनी विष्णू मुर्ती येताक तुपा दिवो अखंड तो दिवस ती जळयता. हेर दिवस त्रिवेणीन न्हांव घेवन बिंदू माधवाला पूज करता. तशें तिका आषाढ एकादशीचे पुण्य मेळटा. ती ते पुण्य ती घोवाक धारवत येता. तशें तेगेले राक्षस जन्म वचून तो परत गंधर्व जाता. ते दोगलो खुशीन श्रीमन्नारायणार आराधन करून ते स्तुती करून परत गंधर्व लोकां वताचे. अशी हे काणयेचें एक म्हत्व आसा. म्हूण ही काणी आनी ही घटना श्री कृष्ण परमात्मा युधिष्ठिराक सांगता आनी हांव तुमकां लोकांक सांगता आसा. मागीर ही काणी जर तुमकां आवडल्या रे लायक कराची, शेअर कराची, सबस्क्राईब कराची आनी कसले कमेंट्स असले रे कमेंट्स बॉक्सान घालाची. आनी खंयचे दुसरे खंयचे काणी बी सांगता म्हूण तुमकां दिसलें बा हांव सांगता म्हूण तर ते कमेंट्स बॉक्सान तूं कळयाचे. हांव ते सांगचे प्रयत्न बी करता आनी म्हाका ताज्यान खुशी बी येता की अशी लोकांक मागीर काणी आवडटाची हांव सांगची पद्दती म्हूण. नमस्कार.